नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. सेगीत ग्रीन ओपनिंग करपी शेअर बाजारान ब्रेस्तारच्या सेशनात ब्रेक घेतलो. दीस नेगेटिव्ह सुरू जालो, मात मोठी घसरण नाशिल्ली. मात त्या उपरांत जी खरेदी आयली ती जबरदस्त. सेशनाची एंडिंग नव्या लायफ टायम हायचेर जाली. आज शेअर बाजारान 9:15 सेशनाची सुरवात मातशी नेगेटिव्ह केली. निफ्टी आज 19,831चेर उक्ते जाले. 19,991चो हाय, 19,758 मेरेन लो आणि 19,969चेर क्लोजिंग दिली. निफ्टी सुमार 11 पॉयंटांनी 20,000क तेंकपाक चुकले, मात नवो लायफ टायम हाय गाठलो. सेन्सेक्स 67,074चेर उक्तो जालो आणि 67,571चेर बंद जालो. लागीं 474 पॉयंट वाडलो. आयच्या सेशनाचो फोकस पॉयंट आशिल्लो रिलायन्स कंपनी. त्या उपरांत बँकिंग सेक्टरान जबरदस्त परफॉर्मन्स दाखयलो. निफ्टी मेटल फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स इंडेक्सान खरेदी दिसली. निफ्टी आयटी सेक्टरान मात सामकोच प्रेशर दिसलो. आयच्या टॉप गेनर्सात आयटीसी कंपनीन नवो 52 वीक हाय गाठलो. उपरांत टॉप गेनर्सात कोटक बँकेन सुवात मेळयली. डॉक्टर रेड्डी, ग्रासिम आनी सिप्लात बरी खरेदी दिसली. आयच्या टॉप लुजर्सात इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सिमेंट, बजाज फिन्सर्व, हिरो मोटोकॉर्प आनी आयशराचे शेअर पडले. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडांतल्यान तांची फायनान्शियल कंपनी जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसाचे डिलिस्टिंग केल्ले. आज त्या खातीर खासा प्री ओपनिंग सेशन जाले. वेगवेगळ्या ब्रोकिंग हाऊस आनी संस्थांनी जिओ फायनान्शियल कंपनीचो प्रेस ₹160 ते ₹190 मेरेन आसूं येता म्हूण सांगिल्ले. मात रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरधारकांक बरी खबर म्हळ्यार जिओ फायनान्शियलाची व्हॅल्यू वट्ट ₹261.85 पर शेअर जाल्ल्यान रिलायन्साच्या शेअरधारकांक लॉटरी लागिल्ल्या सारकी. मात जिओ फायनान्शियल लिस्टिंग केन्ना जातली ताची तारीख अजून स्पश्ट जाल्ली ना. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअराचो प्रेस आज सुमार 7.78% पडिल्लो. मात सेशन क्लोज जाले तेन्ना शेअरान बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह क्लोजिंग दिली. आज मिड कॅप शेअर्सां मदीं P&G, कॅनरा बँक, ओबेरॉय रियलिटी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनीन नवो 52 वीक हाय गाठलो. पॉलिकॅप कंपनीन ब्रेस्तारचे सेशन गाजयले. कंपनीचो शेअर 10% वयर वाडलो. कंपनीचो शेअर 4,780चेर बंद जालो, जाल्यार एका म्हयन्या भितर कंपनीचो शेअर सुमार 39% वाडलो. कंपनीचे मार्केट कॅपिटल आतां 71,635 कोटी रुपयाचेर पावला. आतां नजर हॅवेल्स कंपनीचेर. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट.